बेंडां काडुया. आंबोर पिके हास गो चेडवा, बेंडां काडुया. बेंडा सारके गाल गो तुजे वळू मुरडुया. हातांक तुज्या कांगणां घालून सोबीत करुया. उपरांत एका चेड्याक पळोवन काजार दवरुया. चेडवा भितर चेडून तूं कितलें सोबीत दिसताय गो. गांवच्या आमच्या बिस्पाक सयत पिशार तूं घालताय गो. कोंबये परी चलता आसतना गांवचे कोंबे उबे जातात. तांकां नांदरी सात घालून तेंकडेंतल्यान मोव काडटात. सांत आग्नेस कॉलेजीक तूं सदां चलोवन वेता आसतना फाटल्यान तुका कितले देगतात लुसिफेर हें सर जाणा. तुजी खरी माणसुकी पळोवन सगळे पिशेस जाल्यात गो. सेलफोनार फोटो काडून तुरत्यान ते धांवल्यात गो. बरें जालें तुका आसात धाटे मोठे दोग भाव. सगळ्यांक कळीत आसा हें मंगळूरच्या गांवान गांव. ना तर जाल्यार चेडे गिये तुका एकसुऱ्याक सोडते. कितें तरी करून येदोळ खंडीत तुज्या आंगार उडते. देवाक अर्गां दी गो बाये इगर्जेक तूं वेता आसतना. मान माणसुकी सांबाळून सदां कोणूच तुका हांडचो ना. एक सोबीत फुलां परी गांवांत आमच्या सोंपताय तूं. सांगटेरांचे कडये परी सर्वय लोकांक रुजताय तूं. तुजी ती सोबाय पळोवंक सदां बेंदूर वेता हांव. बायक घेवन सदां रस्त्यार आशार पाशार जाता हांव. एक दीस हांव गो बाये काळीज तुजें जिखतलों. खंडी जावन तुकाच हांव कार्यामणी बांदतलों. बेंदूर इगर्जेन सांत बसतो लागीं मागता हांव. जर तूं म्हाका मेळ्ळी डझन वाती दिता हांव. येदोळ पर्यांत भावांक तुज्या भियोवन रावलां हांव. एक दीस पप्पाक मेळटलो जावंक तो म्हजो माव. सपनांत हांव नासतना तुकाच धरून आसां गो. एकलो एकसुरो न्हिदतना तुकाच नियाळ रावतां गो. येगो बाये येगो आमी बेंडां काडुया. बेंडां काडुल्लें तूं आनी हांव लगन जावुया. बूक आनी सोदना. काळीज म्हणजे खट्टा, मन म्हणजे ओडटा ती कचऱ्याची रास पळयतना. म्हजी थान सरता, म्हजें पोट भरता तांतलें विंचून खाता आसतना. म्हाका ना माय, म्हाका ना बाब, कोणूच नांत भाव भयणी. म्हाका ना घर, म्हाका ना मांद्री, रस्तोच म्हज्या जिवनाची रावणी. ती प्लास्टिकाची गोणीच म्हजें ग्रेस्त खजान, निरंतर पाटीर वावोवचें वजन. हांव सोदतां सोदतां मेळटा म्हज्या हातांक ते पुरगेल्ले उंड्या कुडके मात्र. पांयांक तोपता खुंची, थोड्यो खाली हाडां राशी. बांदूंक मेळटा पोरण्या वस्त्रां चिंदी. कचऱ्या रासस म्हजें सर्ग, आवय बापूय नासचें खर्ग. कोणाक हांवें वायट केल्लें देवा. तूं आमचो रसनार, तूं आमचो दातार. म्हाकाय खरो मनीस कर बापा. सोबायेचें इजाबेला. इजाबेला इजाबेला आत्मो तुजो खंयसर गेला. सर्गदारी उबें आसाय पेद्रो पर्यंत विसरोन पावला. गांवांत आसतना आडबसोरें आसुल्लें गो इजाबेला. वदन तुजें पळोवंक कवेनी गेंदाळी बोंड्यांक सरी केलां. आतां वदन नासो आत्मो तुजो तुजी कूड सोडून उबोन रावला. रसल्ल्या त्या देवाक सयत तुजो संपन्न विसर पडला. आत्म्याक तुज्या वदन ना, मासा मोवळ्याचें खजान ना. काळंगा कुले नपैन जाल्यात, सुंदर दोळे किड्यांनी खेल्यात. ते तांबडे पोले सोपान जाल्यात, त्या कट्ट्या पंदा केस उरल्यात. नाकश्यो बोटां तावन वेगळ्यो जाल्यात. हाडा भितर सयत किडी सगळ्यो, सोबाय फकत संवसारांतच. मेंदवा बदला किडे मातांत. इजाबेला इजाबेला सोबाय तुजी खंयसर गेल्या. सेलफोन. आमचो शेजारी कोटी चेन्नया माडार सडोंक भोंवताले. नाल्ल काडून मोडलां कातरून कुटुंबान जीवन ते सारताले. कोळसो केन्नाय बांयत पडल्यार काश्टी ओरनून बांयक देंवताले. मेळकुडी कूड सगळीच भिजोवन न्हांवूनच कोळसो घेवन येताले. आतां संपूर्ण बदली जालां. कोटी चेन्नया मरोन गेल्यात. भुरगे तांचे ते व्हड जावन कुटुंबा व्यापार मुखारून आसात. आतां ते येतात मोटरसायकलार, हातीं घेवन सेल फोन.
पयले फावटी देखले हांकां चिंतलें हे व्यापारी कोण. आतां हांकां आपय जाय तर एपॉयंटमेंट करूंक जाय. केन्नाय ते पळोवंक मेळ्ळ्यांत नाल्ल माडारस सोडूंक जाय. सेलफोनांनी हो संवसार सगळोच न्हंगी बदलून सोडला. 2-3 आसात थोड्यां लागीं इन्फेर्नाचो दरवाटो उगडला. आमगेर आसात सेलफोनां म्हाका मात्रें बारीस पयस. ट्रिजा केन्नाय बोबो घालता बॉल्सांत आसल्यार कितें जापता. तरणाट्यांक एक फॅशन जालां फोनार उलोवन सगळें करचें. कितें कारबार बारीस दरबार आपूण गिरेस्त दाखोवंक लागचें. एका लेखार तीं गरजेक पडटात अचानक घडल्यार आपोवच्याक. पूण अशें केन्नाय न्ही घडटा वापरतात तें बेश्टेच उलोवच्याक. सेलफोनां मोबायल फोनां मुखार कितेंय नवीं खुणां. न्हिदिल्ल्या न्हवऱ्याक चेडूं आपयता देखून तो खटल्यारच दिसना. चिंताप. चिंतपाचो वेग मेजूंकच असाध्य. फकत चिंतल्यार पुरो. आत्तां मंगळूर, आत्तां मुंबय, आत्तां रोमांत, आत्तां चीनांत, आत्तां चिकागो, आत्तां कारकोड. घडये भितर पावयेत. तशेंच तुवें चिंतल्यार तुका पसंतीच्या व्यक्तीक घडयेन विणगेंच करयेत. तांची परवानगी नासतना, तांकां सांगनासतना हें मारेकार चिंताप. चिंतपा सकत वापरून आज संवसारच बदलला. चिंतपा वरवीं बरें जाता, ताचे वरवीं खोटेंय घडटा. कोण चिंतून आंगार उडटा, कोण कामन लिखता, नव्यो वस्तू हाडटात, नवे बांदां बांदतात, नवीं पदां घडटात, नवीं पितुरां काडटात. नवें फॅशन येता, नवीं कारां रचतात, नव्यान खुणयो जातात, नवीं विश्लेशणां घडटात. जर हांगा चिंताप नासलें आख्खो संवसारच आज रानांतल्या मनजाती परी एकामेकाक फापसून खावन नासच जातो कोणना. ते कॅमेरा, ती रेकॉर्डरां, तीं सेलफोनां, तीं हातेरां, त्यो पातळ टीव्ही, ती पातळ आंगली, तीं वेगांची खारां, तीं रैलां, तीं विमानां, तीं सायकलां, ते धर्म, तीं देवाळां, ते मोल्ला, पाद्री आनी संन्याशी, तीं फूल फळां, त्यो मनजाती, तीं रॉकेटां, ते बॉम्ब, तीं बांदपां, ते सांखे, तीं पिंतुरां, तीं थारां, तीं पत्रां, त्यो अंतरजाळी. कितेंच सांगनासता हो संवसार सगळोच विणगो दिसतो कोणना वैकुंठांतल्या येवे परी. आयली रे आयली दिवाळी. आयली रे आयली दिव्यां परब दिवाळी आयली. सर्वांक आमकां करूंक बारीस खुशाली जाली. सगळें आमचें घर आमी दिव्यांनी सजयलां. गूड दिपांनी वाती घालून प्रकाशान जळयलां. आम्मान आमच्या साकरी लाडू करून दवरल्यात. हलवा जिलेबी सुकुरुंडे खावंक तयार केल्यात. येया तुमी येया आमगेर दिवाळी आचारुया. दिवे पेटोवन मिठाय खावून संतोष प्रसारया. दिवो सगळो सगळ्यांनींतल्यान प्रकाश हाडटा गी. त्याच परी आमी आमचो मोग वाडोवया. एकामेकाक कुमोग करून भाव बांदपण काडया. दिवाळीची परब आयली सर उमेदीन नासया. येगो लक्ष्मी येगो मेरी जलांत आमी जमोया. ये रे कृष्णा ये रे डॉल्फी 5 जाणां बांदुया. नासाक आमी तयार जावन ताळयो पेटुया. दिनका नदीना दिनका नदीन नासूंकी लागोया. संतोष कितें आमचें मणी आज हांगा उदेला. एकामेकाचो माया मोग काळजा इड्यांत उस्काला. जात कात लेकी नासता सर संगी मेळ्ळ्या हांगा हाताक हात दिवन नासया आमी 5 जाणांच्या आवाजा. दिवाळी रे दिवाळी ही दिव्यांची परब न्हंगी ही. कुटुंबांनी आमच्या प्रकाश हाडून खुशाल बरीत करता ही. दिवाळीची मिठाय आमकां गोडसाण तोंडाक हाडटा. आजी पर्यंत पांय उखलून उदकान हांती घालता. होस्स संतोष सदांनीत आमच्या काळजांनी आसूं दी. एकामेकाच्या गरजांक हांगा आमचो लोक पावोवन दी. सुरंगार आयिल्ल्या दिपां परी प्रकाश निरंतरी फांकोवन दी. ईश्वर अल्ला जेजू आमकां सदांच मोगान दवरून दी. एकलीस दू म्हणून गो हांवें बारीस मोग केलो न्हंगी तुजो.
तुवें हाचें गुमान केलेंच नाय. कुटुंबाक भायर लायलोय तुवें उजो. दिसाक एक फॅशन करून कॉलेजीक तूं वेताय गो. कोणाय संगी रिक्षार बसून सदां गडबड आयस्क्रीम खाताय गो. बापायक तुज्या कांय विचारना. तो पयशे गो धाडूनच आसा. ताका सांगो कशें तें कळीत ना. तूं सासायताय म्हज्या मासा. कॉलेज तुजी आखेर गो जाता सांजेच्या 4:30 वरार. पूण तुका रेमान घरा पायता थोडे फावटी फांत्या फारार. देवा देवा हें कसलें ना लिसांव. कित्याक गो गुमानाक ना लिसांव. कुटुंबाक ह्या हाडटाय माल दिसांव. होगडान गो देवाचें बेसांव. देवान तुका ती सोबाय दिल्या. बाजारी जिवान ही तुका कित्या. पोपाळ जाल्लें तर पर्सांत घालती. आतां कितें करूं ह्या माडयेर रुका. बापूय तुजो बिलकूल पियोन नेना. तो ह्या प्रायरस आमाल सेवताय. ताणें बिडी सिगरेट सुद्दां उडयल्ली ना. तूं कित्याक गो असो दुवर सोडताय. भुमी वैकुटांत सोरपान नाडलें. तुजें तें अशें कशें गो घडलें. शिंतीत सर तुजें कागसान पडलें. काळीज गो म्हजें संपून कडलें. चिंता हें सर देंवता दुकां. एकसुरींच हांव गो करगातां. जर तूं फाटीं परतालीं जाल्यार सांजोदाक 12 वाती पेटयता. चिंतून आसतनाच वाजलें तें फोन कद्री पुलीस इन्स्पेक्टराचें. सुरातकल बिचार मेळ्ळी खंय एक कूड. मेल्लें मुडें म्हज्या एकलेच दुवेचें.